आम्ही सगळेजण हांगा श्री लयराई देवीचे भक्तगण म्हणून डिचोली पोलीस स्थानकासमोर उभे असतात सगळेजण. आत्ताच आम्ही हांगा एक कंप्लेंट दिलेली आसा डिचोली पोलीस स्थानकाक. कंप्लेंट हेच्या करता की एक रॉड्रिक्स नावाचे अंसाबाट गावसवाडा हांगाची एक जी चली आसा तर तिणीन एक सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट व्हायरल केल्लो आसा. त्या पोस्टान ते कितें बरयता की लयराई देवीचे निमित्तान जे होमखंड जे पेटयले वयता रात्रीच्या म्हणजे मध्यरात्रीचे जे होमखंड पेटयले वयता, पवित्र असे आमचे हे होमखंड आसा. तर हे होमखंड जे आसा तर ह्या माध्यमांतल्यान हे जाता पोल्युशन जाता, एनवायरमेंटाचें पोल्युशन जाता अशें म्हणून ते बरयल्लें आसा तितून. आनी अशें जर आसा जाल्यार मागीर तुमी तुमची संस्कृती तुमची परंपरा ही कशी कितें टिकयतात अशें ते प्रश्न करतात त्या सोशल मिडियाच्या पोस्टाचेर. तर आम्ही सगळे भक्तगण जे आसा यामध्ये बरेचसे जण जे धोंड म्हणून जे रावतात ते पण बरेच जण असतात. तर आमचो सगळ्यांचो हेच्या विरोधात एक आक्षेप हो आसा की हे जे बरयता की होमखंड पेटयल्यानंतर हेजे एनवायरमेंट पोल्युशन जाता म्हणून. जाल्यार ताका आमचो प्रश्न आसा की गेली कित्येक वर्सां ही जी परंपरा जी आसा ती चालू आसा. श्री लयराई देवीची शिरगाळा जी जत्रा भरता तर ह्या जत्रेक फक्त केवळ गोव्यातलेच न्हू तर महाराष्ट्रांतल्यान कर्नाटकांतल्यान सुद्धा धोंडगण जे आसा तर ते ह्या जात्रेक येतात. इतकेच न्हू तर ह्या जात्रे करता शिरगांव आनी शिरगांवच्या आजूबाजू परिसरांत जे अस्नोडे आसूं किंवा मये आसूं पैरा आसूं हांगा जे कितें क्रिस्तांव लोक आसा तर ते सुद्धा जे आसात तर ते सुद्धा बरेच जाण त्यांच्या पैकी पारंपारीक असे जे लोक पाळणारे जे आसात ते थंय दर्शना करता ते येतात. तर अशें आसतना म्हाका एक प्रश्न करूंकसो दिसता की हे होमखंड जे आसा ते आमचे हिंदूंचे आमी सगळे जाण आमची धार्मीक परंपरा म्हणून आमी हे पाळटा. आणि शिरगांव जत्रेचे एक मोठे वैशिष्ट्य आसा की 5 दीस पयलीं धोंड म्हणून जे रावतात परतस्त असे धोंड रावतात आणि ते रात्रीच्या मध्यरात्रीच्या वेळाचेर हे होमखंड पेटयल्या नंतर तेतूंतल्यान जेन्ना प्रवेश करता तेन्ना त्या दिव्य अग्नींतल्यान जी श्री लयराई देवीचे जे तत्व आसा तिची शक्ती जी आसा तर ती शक्ती प्राप्त करून घेवपाचे एक मोठे हे जे दिव्य अग्निदिव्य जे आसा तर हे साकारले वयता त्या वेळाचेर. आणि हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. फक्त आता आमच्या पिढीकूच न्हू हेच्या पयलींच्या कित्येक पिढ्यांनी हेजो अनुभव घेतलेलो आसा. अशें आसतना ह्या चेडवाक जर आमी एका अज्ञानी असं समजा म्हटलें जाल्यार हेणीन सगळ्यांक पयलीं हे होमखंड म्हणजे कितें ह्या विशयी कोणाकडे तरी हेची चौकशी करपाक जाय आसली आणि मागीरच सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालपाक जाय आसलो. आमकां जर असो संशय आसा की हेजे फाटसून कोण तरी आसा अशें मास्टर मायंड की जेंच्यांनी एका ट्रेन केल्लेले आसा आणि बाबा अशा पद्दतीचो पोस्ट जो आसा तुमी व्हायरल करा अशें म्हणून सांगलें आसतलें. कदाचित अशें आमकां दिसता. एनवायरमेंटलिस्ट म्हणून जे NGO चलोवणारे जे लोक आसा ते बीन कदाचित हेजे फाटसून आसपाक शकता असो आमचो संशय आसा. त्यामुळे आमी आमची धार्मीक भावना जी आसा कारण कशें आसा ही शिरगांवची जात्रा म्हणून जी आसा ती गोव्यातल्या प्रत्येकाचीच जात्रा आसा. फक्त केवळ शिरगांवची न्हू प्रत्येकाचीच ही जात्रा आसा. त्यामुळे इतक्या मोठ्या हिंदू समाजाची धार्मिक भावना दुखोवपाचे जे काम जे आसा ते ह्या चेडवान केल्लेले आसा. त्यामुळे पोलिसांकडे आमची मागणी आसा की सगळ्यांक पयलीं म्हणजे ह्या चेडवाक जे आसा ते तुमी सर्वांच्या समक्ष फुड्यान हाडून जाहीर माफी मागपाक हेका सांगपाक जाय. दुसरी गोष्ट म्हणजे 295A या सेक्शनाद्वारे त्यांनी आमचे धार्मिक भावना दुखोवपाचे काम केलेले आसा. त्यामुळे कायद्यानुसार जी कितें योग्य जी कारवाई आसा ती पोलिसांनी कारवाई करची. हेजेर जाता जाल्यार FIR जी आसा ती आजच्या आजूच त्यांच्यानी FIR घालपाक जाय आणि हेजेर कारवाई करपाक जाय अशी आमची पोलिसांकडे मागणी आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.